Hebrew chapter 13 verse 7. तुमच्या धार्मिक पुढाऱ्याचो म्हणजे तुमका देवाचो संदेश हाडलेल्याचो उडास करा. आपले जिणी तांणी कशी अखेर केली ते चिंतून पळया आणि त्यांच्या भावार्थची देख घेया. हिब्रू चॅप्टर 13 वर्स 17. तुमच्या वडिलांक काळजया आणि त्यांचे उतार ऐका. तुमच्या आत्म्याचे तांणी लेख दिवंक आसा देखून तुमच्या विशयान ती केदाळय जागृत रावतात. तांची जबाबदारी तांणी संतोषान पाळेसारखे तुम्ही चला. तांकां तुम्ही कंती घालतात जाल्यार तुमकांच ते पाडाक पडतले. Psalm chapter 105 verse 15. मुझ्या अभिषिक्तांक हात लाय नाकात. मुझ्या प्रवाद्यांक कसलेच वाईट करी नाकात. Psalm chapter 51 verse 1. काकुत मुझी कर देवा, तुझ्या तीर मोगान तुझ्या वोड दायळेन अपराध मुझे पुसून काढ. Psalm chapter 68 verse 20. आमचो देव तारणचो देव, तरेसपोर देव आमका मोरणांतली निवारता. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंताक तो सस्ताक विसारना, दुबळ्या धाकट्याचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. Isaiah chapter 45 verse 2 and 3. हांव तुझ्या मुखल्यान वेतलो आणि पर्वत समतल करतलो. हांव काश्याची दाराची पूड करतलो आणि लोंगडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपीत दिरव्यान लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांव सुसरेसपोर म्हण तुका कळीत जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय.